नमस्कार, हांव मकबूल माळगीमणी दिवळवाडा कोरगांव हांगा रावता। गेल्या 7 वर्सांच्यान आमी बाप्पाक आमी पूजन करता। आमी मुस्लीम आसा तरी गणपती पूजन करता आणि आमचे खंय तरी पूर्वज करताले, मागीर तेच्या उपरांत खंय तरी स्टॉप जाले। मागीर माझ्या बाबा म्हणटालो की गणपती आमी पुजूया, पण बाबा म्हणटालो स्वताचें घर जाय। त्या उपरांत खंय तरी घर जालें हांगा आणि तेच्या उपरांत आमी गेले 7 वर्सांच्यान हांगा गणपती पुजता। ह्या गणपती आमी जेन्ना पुजता तेन्ना हेर धर्माचे सुद्धा लोक आमच्या घरान येतात, जे आमचे हिंदू बांधव आसात, ख्रिश्चन बांधव आसात, हे सगळे येतात आणि एक बरें हे दिसता। पण म्हाका खूब जाणांनी प्रश्न केले की तू गणपती कित्याक पुजता आनी कितें, तर हांव एकूच म्हणटा की माणूस हो एकूच धर्म आसा, मनीस हो एकूच धर्म आसा, तेच्या पलीकडे खंयचेच धर्म ना। आमी जेन्ना दुसऱ्या धर्माचे जेन्ना आदर करतले, रिस्पेक्ट दवरतले, जाल्यार दुसरे सुद्धा आमच्या धर्माक खंय तरी रिस्पेक्ट करतले आनी तेचे आदर करतले। हेच इंटेंशन आसा आणि खंयचेच हे नसा। पण जेन्ना आमी स्टार्टिंग केले गणपती पुजपा खातीर खुबशे येतात, फेस करचे पडटा। पण कशें आसा, जेन्ना तूं फुडें सरतलो जाल्यार पांय ओडपी किंवा हेर गजाली जातात, पण गणपती बाप्पा जो आसा तो म्हाका आवडलो किंवा म्हाज्या प्रत्येक गजालीक म्हाजो अल्लाह म्हणा किंवा गणपती हांव तांकां एकच नजरेन पळयता। खंय तरी एक सर्व धर्म समभाव अशें मानपी हांव आसा। हांव सगळ्यांक म्हणना की तुमी अशें करा किंवा दुसरे आमच्या मुसलमान बांधव म्हणिना की तुमी गणपती पुजा किंवा आनी हे। हांव म्हणटा ज्या आमी थंय रावता, ज्या जाग्यार आमी रावता त्या जाग्यार आशिल्ल्या खंयचेय धर्म आसूं ते आमकां रिस्पेक्ट करपाक जाय आनी तांचे धर्माचे आदर करपाक जाय। आयज खंय तरी जातीच्या नांवार खंय तरी वाद निर्माण जाता, खंय तरी 1% कोण तरी करता, तेच्या उपरांत खंय तरी जे खरे दुसऱ्या धर्माक सुद्धा भक्ती करतात किंवा मानतात तांकां खंय तरी हर्ट जाता। हे करचें न्हू। आणि म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की मनीस हो एकूच धर्म आसा आणि ह्या मनीस धर्माक खंय तरी आमी जतन करपाक जाय। जात धर्म भेद जर घेवन बसले जाल्यार कांयच जायना। सगळे एकमेकाचेर अवलंबून आसात आणि एकमेकाक आमी मदत करपाक जाय। म्हाज्या घरान हांगा खुबशे सगळे धर्माचे लोक येतात वयतात, हांव तेंच्या कडेन वयता, ते आमगेर येतात। खंय तरी म्हाजे धर्माचे हांव सगळे करता। ईद, रमजान, ईद आसूं कितें हेर जी आसा, ताच बरोबर गणेश चतुर्थी, दिवाळी सगळे करता। कितें आसा, ज्या आमी देशान रावता, मेन आमकां कितें आसा, आमी ज्या देशान रावता, आमचो भारत देश आसा, त्या भारत देशान सगळे धर्माचे लोक आसात आणि त्या भारत देशान सगळे धर्माचे लोक सगळे लोकांचो जे धर्म आसा तांकां रिस्पेक्ट करता, तेच आमकां करपाक जाय। आणि इतलेच हांव म्हणटा की जातभेद न करता आपल्या धर्माचो आपण आदर करपाक जाय। आमकां त्या धर्माचो प्रचार करूंकूच जाय ना अशें ना, पण करत आसतना खंय तरी दुसऱ्या धर्माचे सुद्धा रिस्पेक्ट तितलोच करप खूब गरज आसा आणि आमी करुया। हांव जे 7 वर्स जाले गणपतीक आमी पुजता। दर वर्सा 1.5 दीस मदीं 5 दीस दवरिल्ले आणि अंदूच परत आमी 1.5 दीस दवरिल्ले आसात। खंय तरी सगळे जे गणेश भक्त आसात, हेर म्हाजे लोक आसात, तांकां सगळ्यांक हांव गणेश चतुर्थीची हुनहुनीत परबी दिता। आणि ह्या समाजान आमकां एक कितें तरी वेगळेपण जर करपाक जाय अशें आसा, जर सगळे मनीसपण हो एकूच आमकां जतन करपाक जाय आणि ते आमी जतन करुया।